पुलिसाक गावना. सो येदो व्हडलो लुत्रा प्रदर्शक ते वचून घेवन येयले पूण इंडियांतलो गोंयचो सिटीजन तांकां गावना पुलिसाक. प्रोटेक्शन हांव तेजे अगेन्स्ट उलयना आनी फॉर उलयना. जे पूण कितें जालां ते इन्सिडंटान आख्खो इंडियेचो लोक दुखी आनी गोंयचोय तशें जावंक जायनासलें. आनी जे फावंडेशन आहलें ते ट्रायल कोर्ट जो आमचो म्हापसा एडिशनल सेशन्स कोर्टान ऑलरेडी सांगला की तांकां बेल ग्रांट करूंक ना. सो इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू हॅपन. ते कशें दिल्या, वॉट इज द मोडस ऑपरेंडी, तेणी कशें केलां, सरपंचान सायन कशी मारल्या, ते तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणूनच ताका बेल दिवंक ना. पूण तो सेम इज बींग चॅलेंज बिफोर द हाय कोर्ट. बट अजून एब्सकॉन्डिंग आहा ते दोगूय जाण. पुलिसाचे फेलियर कशें दिसता खंय तरी की सरपंच गावना. पुलीस रावल्या बिकॉज दे हॅव एप्लायड बिफोर द, अशें म्हाका दिसता, म्हाका तरी दिसता. आय डीड नॉट आस्क. एप्लायड आनी रिजेक्टेड डिफरन्स जाले. थिंगा रिजेक्ट जालो, हिंगा तेणी नेक्स्ट डे हिंगा घातलो हायकोर्टान. आनी तो तेन्ना कितें करूंक सोदतालो की तो आपलो ब्लेम काडून सरकाराचेर घालूंक सोदतालो. आतां लायसनां सगळीं 33 एक सर्वे नंबराक 33 लायसनां दिल्या. तुमी कोणें पळोवंक नाल्यार तुमी पळोवची ती. म्हाका जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान आहा ती 33. हांवें RTNसून घेतल्या ती 33 लायसनां, एकूच सर्वे नंबर. आनी तो दिशाभूल करपाक लोकांक, स्पेशली आरपोराच्या लोकांक तेणें सांगलें की आपणें कांयच दिवंक ना. सत्य म्हणटा तें फुडल्यान येयलें. आतां तो तेणें डिनाय करूंक ना की आपणें सायन मारूंक ना म्हणून. डिनाय तरी करूंक जाय आसलें वेन ही वेंट टू एडिशनल सेशन्स कोर्ट. सायन तेजी म्हणून सिद्ध जाता. म्हणजे तूं म्हणटा पुलीस मुद्दाम अरेस्ट करिना जाल्यार तांकां. आतां पुलीस कित्याक अरेस्ट करिना, तो PI अंजुना जो आहा तेका दिसाचें पडटलें. पूण हे फेलियरचे दिसना तुमकां. फाल्यां कोणूय गोंया भायलो सुद्दां येवन अशें करतलो. गोंयचे जर अशें एक मेसेज पास जावपाची गरज आहा. मेसेज एक वचपाक जाय. ही मेसेज आमकां एडिशनल सेशन्स कोर्टाचे जजान दिली की यू कॅन नॉट डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कॅन जस्ट कम एंड टेक अ बेल. की पुलीस वॉन्ट्स टू अरेस्ट मी, आय एम अ रिस्पेक्टेड सरपंच ऑफ द विलेज एंड आय शुड नॉट बी अरेस्टेड बिकॉज आय एम द सरपंच. आपणे सायन मारून दिल्या. सो इट इज यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जे तुका जी सायन मारूंकूच जायना ती तुवें मारून दिली. सो हितून कितें तरी आनीक भितर डीप आहा. कितें आहा ते पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट करपाची गरज आहा. खंय तरी पुलीस स्लो जाले अशें म्हाका तरी अशें दिसता. पुलीस स्लो जाल्या ह्या केसीन. एका आमचो कोण तो लुत्रा ब्रदर्साक अरेस्ट केले. लुत्रा ब्रदर्स वर द ओनर्स. आतां हे जे दुसरी गातोन जी आहा ती आजुनूय अरेस्ट जावंक ना. तितून प्रोसिजर चालू आहा बट प्रोसिजर स्लो आहा हें म्हाका तरी दिसता. आनी आतां एसेंब्लीचो फोरम आहा हो म्हाजो रायट थिंगा उलोवपाचो आनी वी वील स्पीक ऑन द सेम. रोशन गिल्टी आहा म्हणून सस्पेंड बीन केल्या न्हू ते. आनी कितले जाण उरल्या सस्पेंड जावपाचे. सो हे जे रिपोर्टाचेर जितके नांवां दिल्या तितके जाणांक म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन कारवाई करपाक आमी मागता न्हू आतां एसेंब्लीच्या फोरमान. आमचो रायट. सो तुमी डिमांड बीन गावला रिपोर्ट ना. आमचो रायट जो आहा हो आमकां मेळपाक जाय. वी आर आस्किंग फॉर दॅट रिपोर्ट इन द एसेंब्ली टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. जेन्ना आमचो हें आसतलें उलोवप आसतलें तेजेर आमी कित्याक स्पीकर इज गोइंग टू अलाव दॅट टू डिस्कशन ऑन द पर्च बिकॉज आयचो मुद्दो ऑपोजिशनाचो तोच आसलो. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजें जाल्लो आहा तो. सो अशें कितें सगळ्यांक दिसता की आमदार म्हणजे पावरफूल आसता. जेन्ना पंचायत आसता थिंगा पंचायत दिता. पंचायत आमदाराक विचारून दिना काय. पंचायत आपूण दिता. पंचायतीन कितली लायसनां दिवंक शकता आनी कितली लायसनां दिवंक शकना हें इम्पॉर्टंट आहा. आनी त्या खातीर ह्या केसीनसून खुबशे गजाली क्लियर जातल्यो आनी खुबशे गजालीचेर स्ट्रिक्चर्स पास जातले, ऑर्डर्स पास जातले. हायकोर्टानूय हो मॅटर चालू आहा. हायकोर्ट ऑल्सो वील पास नेसेसरी ऑर्डर्स रेस्ट्रेनिंग
any type of license to be given by the पंचायत सुप्रीम असतं eye म्हणलं opener cannot be at the cost of 25 people's death. तुम्ही रिपोर्ट जो डिमांड It is very sad. तुम्ही रिपोर्ट जो डिमांड करतले लेजिस्लेचराक डिमांड करतले काय सगळे पब्लिकाक आउट करचे म्हणून See, आमकां दिलो म्हणजे सगळ्यांक येयलो न्हू. पब्लिकाक आमी कितें घरा वचपाचें नाही कित्याक फक्त ते So it is टेबल going to be in public domain. Michael, So the तुम्ही- report of magisterial report is also important. तुम्ही मायकल पंचायत बाब, पंचायत- म्हणटा तेन्ना पंचायत हांव minister- हांव खंयसरूच म्हणना पंचायत पंचायत म्हणलें न्ही तुवें? हांवें खंयसरूच म्हणूंक ना पंचायत रिस्पॉन्सिबल. पंचायत हो एक भाग आहा. हय, पण पंचायत सो minister- आरपोरा पंचायत सरपंचान आपल्या हातीन हें घेतलें आनी दिलें. म्हणजे सेक्रेटरीन कितें सांगलेलें खंय मिटिंगीक की पास केला तेंच्यांनी आतां सरपंचान सांगलें हें घाल मिटिंगीक पास केलें. मागीर तेजी सगळे डॉक्युमेंट चॅक करचे पडटा न्हू दिवच्या पयलीं. बाबा हेजे कडेन TCP आहा, आदलें लायसन आहा, TCPचें आहा, कोणाचें आहा लायसन, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, आनी कितें आहा, फायर एंड सेफ्टी इमर्जन्सी सर्विसाचे आहा, आनी तेजे उपरांत सेक्रेटरी ते सायन मारून दिवपाचो. सो तेजी लायसनाक कसलीच ना. हें पयलीं लायसन कोणाच्या हेजेर ताणें दिला आनी ते कितें आहा ते सायन मारले आनी दिली. मायकल बाब एक मिनिट तो तूं गांवचीकूच विचारूंक शकता. मायकल बाब तुवें म्हणलें पळय पंचायत गांवचीकूच विचारूंक शकता. मायकल बाब आमी सांगूंक शकना. किंवा मंत्री असता पळय ते पंचायती हे आपले अंडर पंचायत म्हणून हे करतात तेन्ना पंचायत Under no, जबाबदार see, we are MLA does felicitation work like all the governmentaची स्किमी आसूं थिंगा हॉट मिक्सिंग करूंक जाय, थिंगा आनी कितें बरो प्रकल्प हाडूंक जाय, सरकाराचें फंडींग हाडूंक जाय, थिंगा आमदार आसता. आनी पंचायत जे NOC दिता थिंगा बसोन पंचायतीन लायसनां दिता, NOC दिता, वेगवेगळे वस्तू दिता. तितून आमी कशे रिस्पॉन्सिबल ऑर आमी कशे थिंगा एवरीडे वचोन चॅक करतले. आमचे कडेन 5-5 पंचायती आहा, 4-4 आहा. सो तितून आमी वचोन चॅक करप हें योग्य जायना. आमी केन्ना पंचायती कडेन इसारो बसना तुमी कसली लायसन. बट आता जी क्लब सिलेक्ट तांकां दिली NOCs बीन दिली फायराच्यो बीन. तेणी सगळ्यांनी एप्लाय केला. हांवें मागीर तेन्ना मिडिया रिपोर्ट पयलो, हांवेंनूय चॅक केल्ले. सो तेणी सगळ्या कडेन एप्लाय केला, ऑनलायन एप्लाय केला, इन्स्पेक्शन जालां. तेंकां जें कितें सांगलेलें घाल म्हणून ते सगल्यो वस्तू तेंच्यांनी घातल्या. म्हणजे ऑल द फायर हायड्रंट्स आनी कितें 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 घालूंक जाय ते सगळें घातलां खंय. बट तेंकां फायनल NOC उरल्या दिवपाच्यो अशें म्हणून म्हाका सांगलां फायर इमर्जन्सी. हांव खंयसरूच म्हणना की दीस 2 पीपल. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा आमी इन्वेस्टिगेशन करता, पुलीस म्हणटा आमी इन्वेस्टिगेशन करता. मॅटर इज ऑल्सो in the court of law. High Court is separately hearing this matter. Plus in the police they are doing their investigation. पण जो कोण ह्या हितून ह्या इन्सिडंटान कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ताका इमिडिएटली अरेस्ट करूंक जाय पुलिसांनी आनी मागीर लेट देम गो टू द कोर्ट एंड गेट द बेल. म्हणजे प्रोसिजर जो आहा हो जावपाक जाय. म्हणजे अरेस्ट फॉर्मेलिटी म्हणटा पळय ती जावंक जाय. आयदर additional district court gives you bail or high court gives you bail, then you are out. Till then you have to be in. आता ह्या केसीन कितें आहा, सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक जाय आसली. सेक्रेटरीन लायसनां दिवंक ना खंयसरूच. तुमी बारीक पळया हो एपिसोड. सेक्रेटरी हॅज नॉट सायन्ड एनी लायसन्स, नायदर ही स्टॅम्प इज देर ऑन द लायसन्स. सो पंचायत लेटर इज बींग मिसयूज्ड and somebody has typed these licenses. I don't know whether the panchayat staff has typed, because secretary has to tell to type. Sarpanch cannot type. It is not a correspondence which goes to somebody for inspection of your site for illegal construction, which Sarpanch has the power to tell the typist to type. आता टायपिस्टान टायप केले, सेक्रेटरीन सांगूंक ना. सेक्रेटरी म्हणटा आपल्याक काय खबरूच ना ही लायसनां दिल्या पळय. सो हेचेर सगळ्याचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. सेक्रेटरीन जेन्ना पंचायतीचे मेंबर म्हणटा की बाबा आमी वी आर टेलिंग यू टू टेक दीस रेजोल्युशन, हीज जॉब इज टू रायट द रेजोल्युशन. वेदर टू इश्यू ऑर नॉट, इट इज प्रोगेटिव्ह ऑफ द सेक्रेटरी एंड नॉट द सरपंच. हियर सरपंच हॅज मिसयूज his own is the powers of the Panchayat Raj Act and told somebody to type, put the stamp. He has taken the money, official money also. आनी उरलेले जे कितें आहा ते तेका पुलिशेन विचारचें पडटलें बाबा कितें पळय ती स्टोरी. इतले 33 लायसनां तुवें एकूच दिसाक कशी दिली.
ते विचारपाची गरज आहे. मायकल बाब ही घटना आता ही घटना वन इन्स्टन्स हय. अशें आनीक जावचें न्हू म्हणून जे पावर्स आर वेस्टेड विथ द सेक्रेटरी. सरपंच हॅज लिमिटेड पावर्स इन पंचायत राज ॲक्ट, बट द गव्हर्निंग बॉडी इज पॉवरफुल टू टेक अ रेझोल्युशन, बट टू चेक ऑल द डॉक्युमेंट्स इज द प्रोरोगेटिव्ह ऑफ द सेक्रेटरी अँड द स्टाफ ओवर द. आता ही घटना घडली म्हणून मायकल बाब ही घटना घडली म्हणून हे लायमलायटाक येयले. अशे कितल्योश्यो तुजे मतदारसंघात बाकीच्यो पंचायती आसात तितूंत Coastal belt is vulnerable to all this type of cases, such licenses or whatever. म्हणजे कितकेच जाण लोक एप्रोच जाता पंचायतीक. सो तेचेर म्हाका दिसता अमेंडमेंट्स येवपाची सारकी गरज आहा. पंचायत राज ॲक्ट म्हणजे कोण दिवंक शकता हें आनी तें आसा तें, पूण तें प्रॅक्टीस जायना. इन रियलिटी प्रॅक्टीस जायना.